नमस्कार. पळोवया प्रुडंट खबरो. कर्नाटकाक म्हादयचेर दिल्ल्या चिटयेचेर रोखडोच निर्णय. मुख्यमंत्री काल परत उलयला जावडेकरा कडेन. 10 दिसां भितर खंय मायनिंग रिव्ह्यू केस सुप्रीम कोर्टा मुखार. मंत्रिमंडळाची सध्या फेररचणूक ना. नाफ्ताची बोट दोनापावलासान हालूंक निमाणे दर्यांत हालचाली सुरू. 2 टग बोटी पावल्यो दर्यांत. सड्यार गणेश बांजो ब्लास्टात नाफ्ता शिफ्ट करता म्हूण मुरगांवकारांचो बोवाळ. आधुनिक शिक्षणाक दियात भारताच्या प्राचीन शिक्षणाची जोड. शांतिकायेचो आयकॉन दलाई लामाचो उलो. बरो फुडार घडोवपाचें सूत्र भारताच्या पुरातन शिक्षणात दलाई लामा गोंयांत. नैसर्गिक संपत्तीचो सरकार मालक न्ही, फक्त ट्रस्टी. रगाडा न्हंयतल्या उत्खननाचे अंदाधुंदी वेल्यान हायकोर्टाची खंड WRD पुलीस खात्यांचेर बडी. रेंव आनी खडी चोरयेची कागाळ भितरले भितर फाटी. इस्रोचे रिसेट 2 BR-1 प्रक्षेपण यशस्वी. बरोबर अंतराळात वेली 9 विदेशी उपगिरे. PSLV C-48चे 50वे यशस्वी उड्डाण. इस्रोन रचलो इतिहास. ओल्ड गोवा फेस्ताच्या सप्तका उपरांतूय कुसल्यो प्लास्टिकाच्यो राशी. मिडिया रिपोर्टा उपरांत पंचायत उठली. 24 वरां भितर रस्ते चकाचक. फुडल्या वर्सा खंय फेरीवाल्यांकडल्यान नितळसाणीक डेपॉझिट. म्हादयचेर मुख्यमंत्री करता जोक. आंदोलन जातले आक्रमक हिंसक. 31 डिसेंबराक येतल्या टुरिस्टांनी सादूर रावचे. 19 डिसेंबराकूय मोठे आंदोलन. प्रोग्रेसिव्ह फ्रंटाचो व्यापक आंदोलनाचो उलो. आणि CCI स्क्वॉश सर्तीत गोंयच्या यश फटेक दोट्टी वस्तात पण सिनियर तशीच अंडर-19 गटात मेळून इतिहासीक कामगिरी. म्हादयचेर कर्नाटकाक दिल्ले क्लिअरन्साचेर केंद्राची कांयच हालचाल ना. मात निर्णय रोखडोच म्हूण मुख्यमंत्री गोंयचे मिडियाक सांगता. तो खंय केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकरा कडेन कालूच उलयला. बुधवारा मंत्रिमंडळाची बसका जाली. मायनिंग रिव्ह्यू केस 8 ते 10 दिसां भितर सुप्रीम कोर्टा मुखार येवं येता म्हूण मुख्यमंत्र्याची मिडियाक जाप. मंत्रिमंडळाचे फेररचणुकेचो सध्या तरी खंय विचार ना. म्हादयचें डिसिजन बेगिनात बेगीन निर्णय येतलो. आमी दुसरें पत्र आनी सगळो फॅक्ट्स धाडला. आमकां थोड्याच दिसांनी हो निर्णय जो आसा अपेक्षीत आसा. काल हांव पर्सनली म्हणजे आय एम नॉट रिलेटींग वीथ द कर्नाटका इलेक्शन. हांव परत सांगता तुका आमकां कर्नाटका इलेक्शन लागना ह्या विशयाचेर. तेणी आमकां सांगलेले 15 दीस म्हणून. हांव प्रकाश जावडेकरा कडेन कालूय परत उलयला. जे 15 दीस जे जाले हेजेर निर्णय आनी आमी फॅक्ट सगळो आमी विजीट केल्ली तेन्ना आनी आतांचो फॅक्ट सगळो घालून परत रिमायंडर लेटर काल धाडला. काल हांव पर्सनल उलयला. इज आउट ऑफ कंट्री. स्पेन आशिल्लो. कालूच पावला. नाशिल्लो म्हणपाला पूण पावला. आज एकदा पूण परत एकदा डिपार्टमेंटान रिव्ह्यू घेवन जाता तितके बेगीन तुमकां निर्णय दिता. इज व्हेरी मच पॉझिटीव. आमकां खात्री आसा ताजेर पूर्णता पॉझिटीव निर्णय जो आसा हो गोंयच्याच बाजून येतलो हाची म्हाका खात्री आसा. आमची सरळ डिमांड आसा ते रेटल विथड्रॉ कर, अदरवायज ते अबेन्स दवर. हीच आमची डिमांड आसा. आजुनूय म्हणजे मी एंड अलॉंग वीथ माय ऑल द मिनिस्टर्स स्टिक टू टॅटो. हाज्या फुडें तांकां कसलेच क्लियरन्सीस जे आसा पळय न्ही ही दिवं नाका. आनी दिवपाचें आसत जाल्यार तांच्यांनी पर्सनली इन्स्पेक्शन करचें, आमकां विश्वासान घेवचें आनी ताच्या उपरांतूच दिवचें. मायनिंगाचें रिव्ह्यू रिपिटेशन आमी फायल केलां. वी होप रिव्ह्यू रिपिटेशन जें आसा पळय न्ही तें ह्या 8-10 दिसां भितर ऑनबोर्ड येतलें. एकदा आयल्या उपरांत ओके आमी तेजेर खात्री आसा की तेजेर कितें तरी डिसिजन जातलें. आतां येतालें येयल्या उपरांत सांगता मागीर. आमी कॅबिनेट फायल केला. ओके आमी जर रिगार्डींग डम पॉलिसीचेर फायल केला. आमी 3 फायल केला. आमी फायल करता. रोजगार प्रोत्साहन वेगवेगळ्या कारणाक लागून गृह आधार स्कीम घेवपी 17,000 लोकांक खंय ही स्कीम मेळची ना. 22,000 अर्ज खंय सध्या पेंडींग आसात. आमची सँक्शन स्ट्रेंथ जी आसा पळय न्ही ही 1,55,000ची सँक्शन स्ट्रेंथ आमच्या कडेन. 17,000 एप्लिकेशन्स जी आसली पळय न्ही ही इनवॅलीड जाल्ली. म्हणजे जे घेताले पयलीं 1,55,000 दिताले इनवॅलीड जाल्ली. तेंचो इनकम लिमीट वाडलो आनी कितें जालें म्हणून 17,000 इनवॅलीड जाली. 22,000 एप्लिकेशन्स जी आसली ही आमच्या कडेन पेंडींग आसली.
आतां ऑलरेडी कितें जालें 22,000 परत एकदां स्क्रुटनायज करता म्हणून हांवें ताका इन्स्ट्रक्शन्स कितें दिल्या तुमी 5,000 जशी स्क्रुटनायज केली तशी 5,000 घालीत चला. जानेवारी म्हयन्यांत पयल्या 5,000 लोकांक जे फर्स्ट लायन दिता तांकां मेळटली. सेकंड फेब्रुवारी म्हयन्यांत 5,000 मेळटली. थर्ड परत आसा तशी मार्च म्हयन्यांत मेळटली. म्हणजे 22,000 जो पेंडींग स्लॉट आसा तांकां टील एप्रील पर्यंत सगळ्या जाणांक जी आसा पळय न्ही रे ही गृह आधार स्कीम मेळ्ळी वयतली. नवीन फॉर्म जे आसा हे 1 जानेवारींतल्यान नवीन फॉर्म आमी ऑलरेडी दिवपाक लायल्या आनी नवीन फॉर्म मेळटा जांकां कोणाक भरून दिवपाचे आसा तेणे भरून दिवपाचे. आमी ऑलरेडी सांगलां की दोज आर द गव्हर्मेंट सर्वंट आसा की तांचो इन्कम लिमीट कट जाता तेंच्यांनी विलिंगली सरेंडर करचें ना जाल्यार तेचो स्क्रुटनी चालू जाला. गव्हर्मेंट सर्वंट इज नॉट एंटायटल फॉर डॅट. पूण गव्हर्मेंट सर्वंटाक तेजे मिसेसीक ते घेवपाक मेळना. तेचो इन्कम लिमीट 3 लाखाच्या वयर ताका घेवपाक मेळना. जर आमच्या स्क्रुटनीन मेळ्ळें न्ही रे तें जाल्यार ताका सगळो एमावंट जो आहा पळय न्ही वो रिकवर केलो आमी करता. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश घाडी आणि तुकाराम मराठे. नाफ्ताची बोट दोनापावलासान हालोवंक निमाणे दर्यांत हालचाली सुरू. 2 टग बोटी पावल्यात. रेस्क्यू ऑपरेशन सुरू जालां. टक्सांच्या आदारान बोट एमपीटीत व्हरून थंय नाफ्ता दुसरे बोटीत अपहोल्ड करपाचो प्लान म्हूण सुत्रां सांगतात. सड्यार गणेश बेंझोप्लास्ट कंपनीत नाफ्ता शिफ्ट करूंक दिवचे ना म्हूण आमदार मंत्री मिलिंदान आवाज सुरू केला. नाफ्ता सड्यार गणेश बेंझोप्लास्टान स्टोर करता म्हूण बोवाळ पडला. मुरगांवचो आमदार आनी मंत्री मिलिंद नायकान आवाज काडूंक सुरू केला. एमपीटीच्या चेअरमॅनांक घेराव घालपाची तयारी. सीएमाक फोन केला सांगला की ती नाफ्ताचे जे कितें जातलें त्याच्या नंतर ती वेसल थंयसून तुमी काडली आनी व्हेली आनी तितूंतले ते मटेरियल कितें नाफ्ता तो व्हेलो जाल्यार ह्या पोर्टान आनी दुसरे कडेन स्टोर करप ना. ते कोणाकय घेवन कोणीय व्हेलो आमकां तेजे अजिबात त्याच्याचेर कांयच कन्सर्न ना. पूण आतां ह्या एरियान फक्त एकच टँकाचें अशें आहा की गणेश बेंझोप्लास्ट आमच्या फाटल्यान जे आहा आमचे लोक सगळे जमलेले आहा. तरी आतां आमी 15 मिनटां सांगला म्हणून इतले लोक येयला. फाल्यां सकाळीं आमी सगळे एमपीटी चेअरमॅनाच्या बंगल्यार वचपाची तयारी आहा म्हणजे ऑफिसांत. जर तें डिसिजन राती पर्यंत म्हाका कळना की हांगा घालना म्हणून आमी चेअरमॅनाक घेराव घालतले आनी बंद करतले. कारण एमपीटीच्या चेअरमॅनान तेणी ही वेसल हाडपाक मुवमेंट केला आनी ताका आतां कशें तरी कोणाक मेळ्ळा ताका ते लागीं करून आपल्या वेल्या हांगा काडून उडोवपा जाय. ह्या लोकांचे सेफ्टीचेर हे करून सेफ्टीचे न चिंतता जर तो तशें करता जाल्यार आमी फाल्यां सकाळीं थंय वयतले. फाल्यां ताका जाब विचारतले आनी ह्या गणेश बेंझोप्लास्टाचे कंपनीच्या ओनराकाय हांव फोन केला. ताकाय सांगला तो परत रिस्पॉन्ड करना. त्याचो डायरेक्टर कोण आहा रॉड्रीस ताकाय सोदून काडला. सगळ्यांची नांवां सगळं सीएमा कडेन उलयला, चीफ सेक्रेटरी कडेन उलयला. आमचो सेक्रेटरी संजय कुमार आहा तेणी टायम एंड अगेन तांकां सांगलेलें हांगा घालपाचें सोदी नाका. चेअरमॅनाच्या मातशी चेअरमॅनाक चड उमेद आहा म्हाका हांगा घालपाची. आनी गणेश बेंझोप्लास्ट जे आहा ते तांकां दिसता ते एक धंदो मेळटा म्हूण जातले. पूण तांकां ते गणेश बेंझोप्लास्टाक फुडें चड म्हारग पडटले हे सगळे लोक जर उबे जाले जाल्यार. कारण हांगा लोकांच्या जिवाचो प्रश्न आहा. पयलींच गणेश बेंझोप्लास्टाचेर ऑपोजिशनान आमच्या इलेक्शना टायमार खूब आवाज काडलेलो. हे क्लियर आतां दिसपाक लागला की चेअरमॅन त्या कंपनी वांगडा कितें तरी हात मेळवणी आसतली आनी तो कितें तरी तेतून तांकां सामील आहा म्हणून अशें करता. म्हाजें ऑफिशियल लेटर आतां धाडला, इन्वायट केला, उदोटेचे कडेन फोनार उलयला. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. आधुनिक शिक्षणाक भारताच्या प्राचीन शिक्षणाची जोड दिवंक जाय. भारताचे प्राचीन शिक्षण परिपूर्ण ताचोच अभ्यास करात म्हूण तिबेटींचो धर्मगुरू आनी फुडारी दलाई लामा उलयलो. कला अकादमीत रेलेवन्स ऑफ एन्शियंट नालंदा टिचिंग इन मॉडर्न टायम्स ह्या विशयाचेर ताचें व्याख्यान जालें. राग, द्वेष वा मनशाचो सगळ्यांत मोठो दुस्मान ते विशीं भुरग्यांक संस्कृत करात म्हूण दलाई लामा चवलो. So ultimate source of happiness is within ourselves. More compassionate mind, then that person automatically, you see, reduce anger, suspicion, frustration. These things automatically reduce. So therefore, now in education, we should include education about our mind. So now, India's existing education should combine with 1,000-year-old India's education, how to tackle our emotion. So India is the only nation who can combine education about materialistic oriented education and including science, technology, very important, very good. At the same time, ancient India's education about ahimsa, karuna, through training of mind and full knowledge tackle our destructive emotion. That is India's tradition. Now that must combine with modern education and these ancient. So this is not something like bring from outside. No, India's own tradition
So only question is revival and combine modern education and ancient Indian knowledge. This physical, not Indian, Tibetan, but my mind more Indian than those modern educated Indian. They do not know these things. Now this is beginning of 21st century. So if we start some systematic sort of program, then I think later part of 21st century, I think India can make a significant contribution for world peace through inner peace. Okay. Anger is the most powerful destroyer of inner peace. And self-centered, selfish, that also one sort of source. You should teach your children from childhood. Anger, hatred, these are very bad for their own health and very bad for study. नैसर्गिक संपत्तीचो सरकार मालक न्ही, तो फक्त ट्रस्टी. हायकोर्टान साकोड्ड्या रगाडा न्हंयचे बेकायदेशीर उत्खननाच्या प्रकरणात वडीर काढलो. नैसर्गिक स्त्रोत प्रत्येक मनशाक लागता, कोणा एकाची ताचेर मालकी आसना. नैसर्गिक साधनांचे चोरयेच्या प्रकरणात केल्ली कागाळ मीन खातें आपले आपूण फाटी घेवंक शकना म्हूण कोर्टान स्वेच्छा दखल याचिकेचेर खात्यांचे कान पिळे. रगाडा न्हंयतल्यान बेकायदेशीर रेंव आनी खडी काडून विकपाच्या प्रकरणात कुंवे पुलिसांनी हायकोर्टाक स्टेटस रिपोर्ट दिलो. मीन खात्यान बेकायदेशीर रेंव आनी खडी जप्त केल्ल्यान एफआयआरात क्लोजर रिपोर्ट फायल केला म्हूण पुलिसांनी स्टेटस रिपोर्टात म्हणला. WRD मीन खातें आनी कुंवे पुलिसांनी वेलेवयर आनी भितरले भितर केल्ली कारवाय पळोवन कोर्टाचे कळ्ळे. कोर्टान निरीक्षण नोंद केलें तें अशें. बारीकसाणीन पळयत जाल्यार WRDन रगाडा न्हंयत गरज नासतना डिसिल्टिंग केलां. चोरी केल्ली रेंव खडये सारकेले सैमीक माल फकत जप्त करून मीन खातें फौजदारी कागाळ फाटी घेवंक शकना. मीन खात्यान चोरयेचो माल जप्त केलो म्हूण सांगून कुंवे पुलिसांनी केस बंद केली हें बरोबर न्ही. WRD मीन खातें कुंवे पुलिसा सारकेले सरकारी अधिकाऱ्यांनी अशे केशींनी अंधाधुंदी करूंक जायना. निसर्गीक संपत्तीचो सरकार मालक न्ही, फक्त ट्रस्टी. निसर्गीक संपत्तीचेर प्रत्येक व्यक्तीचो हक्क आसता. केस शुक्रारा दवरून कोर्टान एजीक हाजीर रावंक सांगला. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार. म्हादयचेर मुख्यमंत्री जोक करता. येता त्या दिसांनी आंदोलन आक्रमक आनी हिंसक करतले. गोंयांत 31 डिसेंबराक येवपी ट्युरिस्टांनी सादूर रावचें म्हूण प्रोग्रेसिव्ह फ्रंट ऑफ गोवाची शिटकावणी. म्हादय खातीर 19 डिसेंबराक मोठें आंदोलन जातलें. शाळा, कॉलेजी आनी बाकीच्या लोकांनी मोठ्या संख्येन वांटेकार जावचे म्हूण फ्रंटाचो उलो. वॉज जोकिंग. म्हादयच्या बाबतींत ही वॉज एब्सोल्युटली जोकिंग. आज ताणें प्रेसान सांगिल्लें आसा की आपणें खंय केंद्राक परत एकदां पत्र बरयलां. त्या पत्रान खंय 30 वर्सांचें म्हादयचो डिस्प्यूट जो आसा तो पत्रान बरयला. म्हणजे 4 तारखेक तुमी जे मेमोरेंडम दिल्लें तें मेमोरेंडम इनकम्प्लीट आशिल्लें काय कितें? म्हणजे 4 तारखेक तुमी जे गेल्ले ते टायमपासाक गेल्ले काय कितें? म्हणजे 4 तारखेक जें कितें तुमी नाटक केलें तें खऱ्या अर्थान ड्रामा आशिल्लो काय कितें असो आमकां संशय ह्या गोव्या गव्हर्मेंटाचेर आनी केंद्र सरकाराचेर येता. आनी 31 डिसेंबरूय लागीं पावला. गोंयांत खुबशे ट्युरिस्ट येता. ट्युरिस्टांकूय उदक जाय पडटा. तें उदक मेळटलें काय कितें होय सरकारान लक्षांत दवरूंक जाय. आनी हांव ट्युरिस्टांक खास करून सांगता, गोंयांत येवच्या पयलीं 31 तारखेक आनी 25 डिसेंबराक येवच्या पयलीं विचार करचो. बिकॉज आमी पयलींच सांगिल्लें वी आर गोईंग वायलंट ऑन म्हादय आनी आमी वायलंट वतले जर आमचो हो मुद्दो तुमी सोडना इमिजिएटली. आमी आनी कोणाक टायम दिना. 10 दिसाचो टायम, 15 दिसाचो टायम, 25 तारीख पर्यंत टायम ना. आमी टायम दिना. आमी म्हणटा इमिजिएटली रिवोक करा, आमकां उत्तर दिया, नाल्यार फेस द कॉन्सिक्वेन्सीस. वी आर गोईंग एग्रेसिव्ह, वी आर गोईंग वायलंट हें हांव सरकाराक सांगूंक सोदतां. We need an early reply from the Central Environment Ministry. The Chief Minister has to give us a clear-cut reply on this issue. 19 Decemberak parat andolan jatle. So this will be a big andolan, and I give from this press conference, I give a call to all the people of Goa, all the colleges, students, youth, NGOs, everybody, cutting across party lines, cutting across everything, to be united on this issue and make it a big andolan and support this movement to save Madai.
and save Goa. कांद्याचे क्वालिटी प्रमाण सध्या बाजारात 2 रेटी चालल्यात. हॉर्टिकल्चरात 80, बाजारात किलाक 140. हॉर्टिकल्चराचो कांदो 80 मेरेन देंवलो खरो, मात वेचून काडपाचो स्टॉकाक मारिल्लो ओलो कांदो सध्या हॉर्टिकल्चरात सप्लाय जाता. बाजारातलो स्टॉकाचो कांदो सुको सणसणीत, मात रेट 140 म्हऱ्यान हॉर्टिकल्चरात सबसिडीचेर मेळ्ळो तरी माल रिजेक्टेड. 130 100 असून 130 पासून आसा मोठे कांदो सुको, आणि डॅमेज कांदो तुका 90 रुपया पासून आसा, 70-80 पासून आसा बारीक ल्हान कांदो. ते कितें डॅमेज येता तातूंत कमी म्हळ्यार एक सागान तुका 20 किलो पासून वता पळय. 15 ते 20 किलो डॅमेज येता. आतां कांदो 120-130 चल्ला. आयज अरावंड 400 किलो सुमार आमी ऑर्डर केल्लो, आनी आयज आमकां परत कंपेर्ड टू मंडे 90च्या आयज 79 रुपीजान मेळ्ळा आमकां. हय, ते मुद्दाम लोकां खातीरूच हाडला स्पेशल भायरसून, आनी सकाळी गर्दी पडलेली आयकून 79 रुपीज जाला तेन्ना. हय, आनी मार्केटान आयज सद्या रेट आहे अजुनूय चलता 130-140 रुपीज चलता. सो कंपेर्ड टू तेंचे आमचो अर्दो रेट. घेऊया एक कमर्शियल ब्रेक. इस्रोचे रिसेट 2BR-1चे प्रक्षेपण यशस्वी. रडार आशिल्लो व पृथ्वी निरीक्षण उपगिरो PSLV-C48 याना वरवीं प्रक्षेपीत करून अंतराळ कक्षेत बसयलो. 628 किलोच्या या उपगिऱ्या बरोबर बाकीचे 9 विदेशी सॅटेलायट घेऊन PSLV-C48 अंतराळात उड्डाण केले. PSLV-C48ची ही 50वी यशस्वी मोहीम रिसेट 2BR-1 सॅटेलायट शेतकी, रानां आनी अरिश्ट व्यवस्थापनाक उपेगी पडटलो. ओल्ड गोवा फेस्ताच्या सप्तका उपरांत पंचायतीक नितळसाणीक मुहूर्त मेळ्ळो. तो वयर मिडिया रिपोर्टा उपरांत फेस्ताचो बाजार उलगलो तरी रस्तो भर पुराय हेरिटेज झोनांत प्लास्टीक कोयराच्यो राशी कुसता म्हूण प्रुडंटान रिपोर्ट केल्लो. तितल्यार पंचायत उठली. PWDन घेतिल्ले जबाबदारी प्रमाण 4 डिसेंबरेन कोयर उखल्लो. उपरांत जबाबदारी पंचायतीची. फुडल्या वर्सा सावन खंय नितळसाणीक फेरीवाल्यांकडच्यान वेगळें डिपॉझिट. फेस्ताक घाल्ले फेरयेचे स्टॉल्स काडले तरी ओल्ड गोवा भर कोयराच्यो राशी म्हूण प्रुडंटान मंगळारा रिपोर्ट केल्लो. तितल्यार पंचायत जागी जाली आनी बुधवारा सकाळ सावन कोयर उखलूंक ओल्ड गोवा हालचाली. सरपंच म्हणटा फुडल्या वर्सा सावन खंय स्टॉलवाल्या कडच्यान कोयर काडचो म्हूण आनी वेगळे डिपॉझिट घेतले. लेबर काम चालू आसात न्हू, करतली ती. आमी कितें तसो अर्दो सांगून केन्नाच वचना आमी, पण आयज आमी वचून पळयलें आनी तांकां सांगलें बाबा सगळे झाडू वयल्यान आनी लेबर घातले. आनी आमची हांगसरली खंयचो लोक हांगसर ओल्ड गोवा फेस्ताक येता तो लास्ट टायमारूच फेरयेक येता आनी ताका लागून ती फेरी उरता. फुडल्या वर्सा तेंचे पयशे डेपॉझिट दवरून जेन्ना क्लीन करता तेन्ना तेंचे हें करतले. 4 डिसेंबर मेरेन खंय PWDन कोयर उखलपाची जबाबदारी घेतिल्ली. ते उपरांत कोयराच्यो राशी जे पळय उरला जे आमी कलेक्शन केलां आतां सद्या तेजे सेग्रिगेट करतले. ड्रायच गार्बेज ती 95% ड्राय गार्बेज आहा ती सेग्रिगेट करून आमी सालिगांव प्लांटार घालतले. ऑलरेडी आमी तेजे कडेन उलयलां की फेस्ताचे उरल्या म्हणून. ती 5 तारीख पर्यंत येयल्ली आमची 4 तारीख पर्यंत. ती सेग्रिगेट करतले म्हणजे सुक्यानूच ती व्हरून धाडटले. जेन्ना 24 जेन्ना नोवेना स्टार्ट जाल्या टील आयचे डेटी पर्यंत आमी दर वर्सा प्रमाणे ही गार्बेज कलेक्शनाक स्पेशल करमळीची थोडी बायलां आनी दादले आसा तांकां स्पेशल आमी अपॉयंट करता हांगासर. 24 ते कशें करता ते सकाळचे क्लीन करता, रातचे क्लीन करता. आनी जेन्ना स्टॉल्स असल्या कारणान ती आनी हो ह्या फावटी कॉन्ट्रॅक्ट PWDन घेतलेलो की आमी कलेक्शन करपाचें आनी तिने हो गार्बेज ते पिकअप करताले. टील 4th पर्यंत ही गार्बेज तिने कलेक्ट करून गेली. फेरी 5 डिसेंबराकूच सोपूंक जाय. पुलीस 4 डिसेंबर मेरेन आसता. उपरांत ते सुवातीक कोण वाली आसना. केन्ना पूण चडूय तकलेर बसून दिवपा येना. एडजस्टमेंट हे सगळे कडेन आहा, कळ्ळें तुका न्हू. एडजस्टमेंट बाबा हांव चिंतता बाबा म्हाज्या फ्रेंडाचो स्टॉल आहा न्हू, वो काडटलो रे आज ना फाल्यां, पूण तो म्हणटा विशाल म्हाजो मनीस न्हू आनी 5 दीस दवरया. तशें जावपाक जायना. कोणें लोकांक शॉपिंग करपाक 5 तारखेच्या भितर करूनी. तांकांय कळटलें 5 तारीख भितर आमी 5 तारीख लास्ट 5 तारखेच्या उपरांत ना, कित्याक 24 तारीख ते 5 तारीख पर्यंत एडजस्टमेंट हे जावंक शकता. कळ्ळें तुका. 5 तारखेच्या नंतर आमी चडूच फ्रस्ट्रेट जाल्ले आसता. तेन्ना पर्यंत कितें जाता 24 तारीख ते 3 तारीख पर्यंत पुलीस आसता. पूण ते आमकां काय प्रॉब्लेम आसना की व्हेहिक्युलर सारकी हें जाता. 3 तारीख जाले म्हणटकीर पुलीसूच गायब जाता थंयचे. 4 आनी 5 तारीख आमीच थंय पुलीस आनी आमीच व्हेहिकल सगळें आमीच करचें पडटा. सुमार 600 स्टॉल.
प्रत्येक स्टॉलाकडच्यान पंचायतीक 250 फी, 15 लाखांचो ऑफिशियल गल्लो जमता आनी सादी नितळसाणूय ना. हो लाखांचो पयसो खंय उजार जाता ताची जाप ना. वेल्यान नितळसाणी खंय फुडल्या वर्सा सावन वेगळे डिपॉझिट. प्रुडंटा खातीर शिरीष कुंकळयेकार. मडगांव विक्टर हॉस्पिटला मुखार एके शेळीत मंगळ राती एका अनवळखी मनशाच्या तोंडार चिरो घालून खून केला. पोलिसांनी डॉग स्क्वॉड हाडून सोद घेतलो. लागींची सीसीटीव्ही फुटेजी तपासप चल्ला. सोंपला तो गोंयकार काय भायलो तेवूय कळिल्लें ना. पोलिसां कडेन ताची वळख पटपाक सध्या तरी कांयच मार्ग ना. वेर्णा अबीज द अंडरवर्ल्ड आतां लोकांक नव्या स्वरुपांत पळोवंक मेळटलो. आंतरराष्ट्रीय दर्जाचो हो एक्वेरियम आसतलो म्हूण पात्रांव प्रदीप शेट सांगता. सर्गेस्त मनोहर पर्रीकाराचे जयंती दिसाक ह्या एक्वेरियमाचें उक्तावण जातलें. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत उक्तावण करतलो. एबीज द अंडरवर्ल्ड हें जें आमचें आस्थापन आसा तितून आमी टोटल हें आतां मॉडिफाय केल्लें आसा आनी इट इज स्टँडर्ड टू इंटरनॅशनल स्टायल. तुमकां दुबय आनी सिंगापूर वचपाची गरज ना. हो एक्वेरियम जो आसा तितून फिशाचें आसा जें कलेक्शन आसा न्हू तें कलेक्शन जें आसा तें टोटल इंडियन असलो एकूय एक्वेरियम ना. तो आमी ते पद्दतीन केल्लो आसा. आनी हो एक्वेरियमाचे परवा नमो डे म्हणजे मनोहर पर्रीकाराचो दिवस जल्मशताब्दी आसा जल्मदिवस आसा आनी त्या जल्मदिवसाच्या तेणें 11 वर्सां पयलीं हें उद्घाटन केल्लें आनी तेजें एक स्वप्न आसलेलें की गोंयान बरो ट्युरिजमाचो एक एक्वेरियम करतलो म्हणून आनी तेजें स्वप्न तेणें साकार करूंक शकलो ना म्हणून आमी तेजे फॉलोवर्स आसता ते आमच्या ह्या नेत्याचें स्वप्न आमी साकार करता आनी तेजें उद्घाटन आमचो माननीय मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत जो तेजे लेगसी चलयता तो हे तेजे दायित्व हांगा चालू थंयतलो आनी 13 तारखेक उद्घाटन आसा. म्हागेले फॉलोवर्स आसा, म्हाजे मित्र आसा, म्हाजे सोयरे आसा, हेच निमंत्रण सोडून समजून ह्या दिसा 12:30 वरांचेर हांगासर तुमी मुजरत ह्या उद्घाटनाचो आस्पाव घेवचो. मुंबयत सीसीआयच्या राष्ट्रीय स्क्वॉश सर्तीत गोंयच्या यश फडतेन बुधवारा इतिहास रचलो. 18 वर्सां पिरायेच्या यशान सिनियर तशेंच अंडर 19 गटांनी मेळून ऐतिहासीक दोट्टी वस्तादपण जोडलें. अशी कामगिरी करपी तो पयलोच गोंयकार. बुधवारा गोंयभर दत्त जल्माचो उत्सव मोठ्या भक्तिभावान मनयलो. ब्रह्मा विष्णू महेशाची एकरूप त्रिमुर्ती दत्तात्रेयाची जल्मतीथ मार्गशीर म्हयन्याचे पुनवेक येता. गोंयभरच्या दत्त मंदिरांनी सांजे धार्मीक विधी आनी भजनाच्यो कार्यावळी जाल्यो. पळयात साखळे, ताळगांव, चिंचोळ्या, म्हापशां दत्तवाडीच्या दत्त जल्माचे सुवाळे.
बुलेटिन हांगा सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां प्रुडंट ॲप, ट्विटर, फेसबूक आनी प्रुडंटाच्या वेबसायटीचेर लायव्ह मेळटा. प्रुडंटाक फॉलो करीत रावात. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.